तुझे मुखामोळ हांव पळोवं आशेता तुझ्या हसरपणान जियेव आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळ हांव पळोवं आशेता तुझ्या हसरपणान जियेव आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका लिंबीर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका लिंबीर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवण दारां सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवण दारां सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोच आमचे सोम्या समर्पिता सर्वोच आमचे सोम्या समर्पिता तुझ्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता सोम्या ये तूं म्हाका सांग म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता सोम्या ये तूं म्हाका सांग आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंडीर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवण दारां सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोच आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोच आमचे सोम्या समर्पिता सर्वोच आमचे सोम्या समर्पिता पवित्र साक्रामेंतांत करोस आसर असलेल्या स्वादीक जेसू तुका आमी आराधन करता तुजे मुखार सर पडोवन नमस्कार करता तूं आमच्या जिवितांत तुवें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारा खातीर अर्गां भेटयता जाकेवा बरी तुजेर दिश्ट घालचे खातीर आमी हांगासर आयल्या सोम्या आमचेर तुजी दिश्ट घाल आमच्या काळजाच्या बिडारांत तूं राव कोडकारांक गूण केल्ल्या जेजू केप्यांनी आयकाशें केल्ल्या जेजू
मोने आनी उलोयशे केल्ल्या जेजू, शतापतीच्या साकराक गूण केल्ल्या जेजू, जायराच्या दुवेक गूण केल्ल्या जेजू, कुरडो बार्तिमेवाक दिश्ट दिल्ल्या जेजू, आर मारलेल्यांक गूण केल्ल्या जेजू, खाणा गारस्रियेचे दुयेसो देवसार धाडलेल्या जेजू, लाजरासाक जिवंत केल्ल्या जेजू, आमच्या संगाता राव, आमच्या लागीं उलय, आमच्या कश्टांनी आमच्या संतोशान आमकां सांगात दी. तुज्या आजारपणान थोडो वेळ तुजे संगी करसूंक, तुजे उतार आयकूंक, तुवें केल्ल्या सर उपकारा पासत अर्गां दिवंक हांगासर आयल्या हांव. मोगाळा जेजू, आमी तुका आराधन करता, तुका नमान करता, तुका वंदयता, तुजी स्तुती गायता, ससनाच्या ससनाक आमेन. साक्रामेंतांत कोरोसू आजाराच्या स्वादीक जेजूक आमची तकली बगोवन आमी नमस्कार करया. नमस्कार करया, या नमस्कार करया, या नमस्कार करया, मोगाळ भाऊ भयणीनो, आमी बसया, सोम्याक आमी अर्गां दिवया, आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारां पासत. आमचे दिश्ट सोम्याचेर कोसोवया. सोमी आमच्या लागीं उलोवंक आशेता, आमी सोम्या लागीं उलोवया. आमचे सर कश्ट, पिडा, दूख, बेजाराय हें सकट सोम्याक समर्पण दिवया. हो थोडो वेळ मौनपणी बसोवन सोम्याचेर दिश्ट घालन सोम्या लागीं आमी उलोवया. सगलो सोम्याक आमी समर्पण दिवया. कुशेन सर आमी ताका ओपसून दिवया. ही गीत आमी गायता आसतना आमी आमकांच सोम्याक समर्पण अर्गां दिवया. सगलो जेजू समर्पिता. Jesu samarpita, Tuše srha opsita, Srta smokr, tace patim, tace stăiam, cietam, sârbă saudita, saudita, soglo smaka, sarvandara, ham samarpita, soglo saudita, soglo saudita.
सुकृचिसु समर्पिता सौम्या माकास हांदिता मोगन सकते माका तुब आशीर्वाद मोचे दोब सर्व सांदिता सर्व सांदिता सगळं स्वाका सर्वंदारा हांव समर्पिता हांव समर्पिता हांव समर्पिता मोगाळ भाऊ भयणीनो सोम्याक आमी अर्गां दिवंक जाय ताजी स्तुती गावंक जाय कित्याक आमच्या जिवितांत साबार चित्रां साबार कृत्यां ताणें केल्यांत ह्या वेळार अर्गां दिता आसतना आमची मागणी सकळे सोम्याक समर्पण दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आतां आमी गावया हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू मोच्या काळजां हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजां मोगाळ भाऊ भयणीनो थोडी मागणी थोडी इरादे थोडे अर्गां उडे हांव तुमच्या मुखार दवरतां अरी एका 5 उल्या उपरांत सोम्याक अर्गां जावन गावया सोम्या जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा जेजू आमच्या सोडवंदारा जेजू आमच्या मेस्रे जेजू आमच्या इश्टा जेजू आमच्या बरवोशा हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू मोच्या काळजां हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू काळजां जेजू दाविदाच्या पुता जेजू वाट सत आनी जिवीत जेजू सर्गा संवसाराच्या राया जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू सर्गींच्या उंड्या हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू मोच्या काळजां हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू काळजां जेजू संवसाराच्या उजवाडा जेजू जिविताच्या जरी जेजू अमर जिविता जेजू देव दातारा जेजू आमच्या बक्षानाच्या दातारा हांव महिमा दिता जेजू हांव महिमा दिता जेजू हांव महिमा दिता जेजू मोच्या काळजां हांव महिमा दिता जेजू हांव महिमा दिता जेजू हांव महिमा दिता जेजू काळजां
जेजू मोग करणारा, जेजू मागण्याच्या दातारा, जेजू पिडेसाच्या वयसा, जेजू समाधानाच्या दातारा, जेजू आमच्या जिविता. हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजान. हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू काळजान. ह्या वेळार माऊणपोणी आमच्या अर्गां उले सोम्याक समर्पण दिवया. कितें आमकां अर्गां दिवंक आसा तें माऊणपोणी आमी सोम्याक थोडो वेळ ताजे मुखार बसून ताजे लागीं उलोवया. देवाचें उतर आयकोनचे पासत उबी रावात. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तो येरेकोन तूं भितर सरन शारांतल्यान चलोन वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवाद एक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटीन ताजे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो. कित्याक जेजू तेनेच्यान बेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावताच जेजून आपले दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा वेगी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावच जाय. जाकेव सारारा देवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो. पूण जाकेव सकता उजेर उबे रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वंटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता. आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वंट्यांनी तांकां हांव पाटी दितां. जेजून ताका म्हणें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयला, कित्याक वय आब्रामाचो पोत. निसाकी मनशा पोत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. देवाचें उतर ये. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजूची भेट जाकेवाक बाचावी जाली. जाकेव सुंकागाराचो मुखेली, दुडवाद एक वाग्रेस्त मनीस म्हूण येत आनी एक पातकी मनीस जावन आसलो. कित्याक सुंक कोण वासूल करता तांकां त्या शहरांत त्या गांवांत कोणूच मनीस गौरव दिनाटलो. कित्याक थोडे फावटी सुंक वासूल करता आसतना ते सडी ती वासूल करतले. पूण ह्या मनशांतय जाकेवातय एक नवें साव जेजूक पळोवची आशा उपजाली आनी तो मोठो जाल्ल्यान रुमडीच्या रुखार सोडटा. सोम्याचेर दिश्ट घालूंक तो आशा येता. समाजीन ताका नांव ना, गौरव ना, पातकी म्हूण लेखतात आनी कोणूच ताका गौरव दिनात. पूण जेजूक पळोवंक तो आशा येता, जेजूचेर नदर घालूंक तो आशा येता.
जेजू ताजे सांगाता ताजे घरा ताजे घरची भेट करता. आनी तितलेंच न्ही, जेजूक भेटल्या उपरांत जाकेवा थंय बदलावण जाता. जाकेव बदलावणेचो निर्धार करता. अन्याय केल्लेल्यांक वा कितें सूख केल्या तें फारीक करूंक मुखार सरता. आस्तींतलो अर्दो वांटो सयत दिवंक मुखार सरता. जेजू ताका म्हणटा, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या. मोगाळ भाऊ भयणीनो, जाकेवा विशांत आमी साबार फावटी आयकलां. जाकेवा विशांत आमकां कळीत आसा. पूण तो मोठो मनीस, पातकी मनीस, पूण ताजे थंय एक मात्र बदलावन आमी पळयता. सोम्याक पळोवंक तो आशा येता. एक घडीत तुमच्या मुखार दवरता हांव. एक फावटी एका शहरांत एक सोबीत तरणाटो आसलो. आनी त्या सोबीत तरणाट्याक, ग्रेस्त तरणाट्याक एक रैताच्या दुवे लागीं मोग जालो. आनी तो वचून त्या रैता लागीं म्हणटा, तुज्या दुवे लागीं म्हाका लग्न जायचंय. ह्या वेळार रैत म्हणटा, तुजी ग्रेस्तकायेक हांव दुबळो रैत, म्हज्या लागीं तुजी तितली ग्रेस्तकाय ना, म्हज्या दिवेक दिवंक जायना. परत्यान परत्यान तो ग्रेस्त तरणाटो परता. ह्या वेळार तो रैत म्हणटा, जायत, हांव 3 शर्तां तुका दिता. ती 3 शर्तां दिल्लीं तुवें पोंताक पावयल्यार तुवें म्हज्या दुवे लागीं लग्न जावयेत. कसली म्हूण तो विचारता. पयल्यान तो म्हणटा, कितें करी जें म्हूण सांगल्यार म्हज्या लागीं 3 पाड्या आसात. त्या पाड्याची एका पाड्याची तुवें शिमटी धरिचें. इंच 3 शर्तां. वो तरणाटो म्हणटा, जायत. तर ह्या शर्ताक मुखार सरून तरणाटो ताच्या घरा वेता. घरा गेल्ल्या उपरांत तो म्हणटा, हांव एक पाडो सोडटां. आनी पाड्याचें आटयेचें वा गोट्याचें दार उक्तें करता आसतना तुवें धांवून वचून उडोवन त्या पाड्याची शिमटी धरिचें. तरणाटो म्हणटा, हें कालें, हें म्हाका केदाळाय करयेत. हांव 3ची शिमटी धरून तुका दाखयता म्हणालो. रैत जायत म्हणालो. आनी अशें त्या रैतान त्या गोट्याचें दार उक्तें केलें. ह्या वेळार पयलो पाडो येता आसतना वो तरणाटो म्हणालो, हो पाडो घटमूट आसा, हाका पळोवनच म्हाका भिरांत दिसता. ह्या पाड्याची शिमटी कशी धरची? वो नाका, आनी 1-2 ऑप्शन आसात, ती हांव विचून काडटां. तो पाडो गेलो. दुसऱ्या पाड्याक रैत सोडटा म्हणालो. दुसरो पाडो सोडलो. सोडटा आसतना ताजे शिंगां पळोवन, ताजे दोळे पळोवन, ताजे मुखामूळ पळोवन वो तरणाटो भियेलो. वय म्हज्यान साथ दिना म्हणालो. आनी तिसरो पाडो सोड म्हणून रैता लागीं विनंती कर लागलो. तिसऱ्याची हांव खंडीत जावन शिमटी धरता म्हणालो. तिसरो पाडो सोडलो. तिसरो पाडो येता आसतना बारीक सोलोंक जाय नासलेलो आनी ताका उबें रावंक समेत जाय नासलें. ह्या वेळार तरणाटो संतोसलो, उडी मारलो आनी म्हणालो, ह्या पाड्याची शिमटी हांव खंडीत जावन धरतां. दार उक्तें करता आसतना मुखार आयिल्लो पाडो पळोवन संतोशान उडी मारलो आनी उडोवन नसोन पाड्याची शिमटी धरूंक म्हणून उडलो. तितल्या आसतना ताका कळी जालें, पाड्याक शिमटी नासली. मोगाळ भाऊ भयणीनो, त्या तरणाट्याक 3 ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळे, 3 अवकाश मेळ्ळी. 3 फावटी अवकाश मेळटा आसतना पयल्यांचें ताणें होगडोन घेतलें. जाकेवाच्या जिवितांत इतलेंच जालें. जाकेवाक अवकाश मेळ्ळो, ताणें सांडूंक ना. सोम्याक भेट करूंक ताका अवकाश मेळ्ळो. जेजूक पळोवंक ताका अवकाश मेळ्ळो. रुमडीच्या रुखाक चडोवंक तो तयार जालो. जेजूक घरा स्वागत करूंक तयार जालो. पातकी जिनीस हाडूंक तो तयार जालो. बाचावी लाभोवंक तो तयार जालो. जाकेवान जिनीस बदलावण केली. आज म्हाका आनी तुमकां सोम्याक भेटोवंक, सोम्याक पळोवंक, सोम्या लागीं उलोवंक, सोम्या सांगता वेळ करसूंक म्हाका आनी तुमकां अवकाश मेळ्ळा. वो आमी घडसूंक जाय. आमी आमची पातकी जिनीस हाडूंक जाय. बरी जिनीस जिवंक जाय. जाकेवा बरी आमी नवी मनशां जावन पाटी घरा वचूंक जाय. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां मेळ्ळो अवकाश, मागणें करूंक मेळ्ळो अवकाश,
बरे जिणी जिवंक मेळ्ळो अवकाश बरें करून उपाय करणं थोडो वेळ आमच्या पासवतो आमच्या कुटुंबाच्या सन्या पासवतो कितें आमकां मागूंक आसा ते सगळे सोम्याच्या पांयदळी दवरया. Jesu म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेगेन ताच्या तोखेता पापकामची बक्षिता जेसू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेगेन ताच्या तोखेता पापकामची बक्षिता जेसू 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 yang tanggal Satana ketidukin bertara somnya ulo martana Pais maka hunena Cinyen kanggal Satana Ketidukin bertana Somya kulo martana Pais maka hunena Jesu, 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 Jesu. Jesu, Jesu, Jesu. मोगाळ भाऊ भयणीनो दिंबेर आमी पडया सर्वस्व आमचे सोम्याक समर्पण दिवया. तुमचे जबाब जावं दी आमी तुका समर्पिताव आमी तुका समर्पिताव आमचे जिवीत आमी तुका समर्पिताव आमचे कुटाम आमी तुका समर्पिताव आमच्या भुरग्यांक आमी तुका समर्पिताव आमच्या इश्टांक आमी तुका समर्पिताव आमच्या याजकांक आमी तुका समर्पिताव आमच्या पिडेस भाऊ भयणीक आमी तुका समर्पिताव आमच्या युवाजनांक आमी तुका समर्पिताव आमच्या मालगाड्यांक आमी तुका समर्पिताव आमचो वाडो आमी तुका समर्पिताव आमचे फिरगस कुटाम आमी तुका समर्पिताव मोगाळ भाऊ भयणीनो आमचे सर्वस्व सोम्याक समर्पण दिवया. मौनपणी आमचे समर्पण करया. निमाणे बेसांव घेवचे खातीर येद्या साक्रामेंता म्हणलें गीत गावया. Sustang nama
करूया पूर्वील्या त्या रूपबोधला नव्यो रीती आगार्या बावटाचे बोधिया जसे तसे उल्हासाने स्तुती पूर्वी महिमा सस्ता सस्ता एकास्तायन हसेता तुका Spiritam samasami navatya. Amen. प्रार्थूया. हे सौम्य जेजू ख्रिस्ता, या विजय सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टान सोडा स्वयं का सोडला, तुझ्या सोडून फळ सदन समचे ते आम्ही बघी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिसरांना आम्ही मान करून आमकां दयेन फावो कर, जो जी येताय रास करताय ससनाच्या ससना. Amen. सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गांनी उपकारांत तुझ्या गीतां गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हर्षिता दया माया तुझी नियर्ता पातकेची बोगस म्हूण मागता आदार करपा बेसांव आशेता सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गां दिवन उपकाराक तुझ्या गीतां गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. येमिसूचे बलिदानाची 10व्या प्रयासात इग्नेशियस लोबो हांचे आत्म्या बसवतो तशेंच सेलीन लोबो अर्गामे स्थिता तांच्या 92 वर्साच्या बर्थडेच्या संदर्भात ह्या तेसा खातीर आमी मागता आसतना ह्या नोवेनाच्या दिसा आमच्या खासगी तेसावा सरस्पर देवा मुखार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी दवरया.
आज आमच्या संगत आसात मानादीक बाप लॉरेन्स कुटिन्ना बेंदूर फिरगशेंत सहाय्यक विगारसून आपलो वावर ते सेवा ते दिवन आसात. तांकां आमच्या विगार बापा तर्फेन बाप हेनरी तर्फेन हांगासर जमलेल्या तुमच्या तर्फेन तांकां बरो येवकार हांव मागतां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. मोगाळ भाऊ भयणीनो, हे पवित्र फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदन बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून आमकार मरी सगळ्या देवतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेच परादेवा लागीं विनाती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. Cristo काकूट कर, Cristo काकूट कर. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. काकूळदारा देवा, आमी भोव आस्कत भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवय सोडास करतना तिजे विनवणेन आमच्या आस्कत कांयक आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या कोटेपणान आमकां सुटाय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. म्हणण्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाचें हर एक उतार सत, ताचे थंय आसरो घेतल्यांक तो डाल. ताच्या उतरांक सडीत कांय मेळयनाका, मेळयशी तर तो तुका सुखीदार करतलो आनी तूं फसयणार म्हूण कळीत जातलें. दोन वस्तू हांव तुजे लागीं मागतां. हांव मरच्या आदीं म्हाका त्यो इन्कार करिनाका. कापाटपण आनी फोटी म्हजे तावन पयस दवर. जावं दुबळीकाय जावं ग्रेसकाय म्हाका दिनाका. म्हाका गरज आसा तें काण मात्र दी. नातर हांव दादोशी जावन तुजो तिरस्कार करीन. आनी म्हणून सर्वेस्पर कोण वा हांव दुबळो जावन सोरीन आनी म्हज्या देवाचें नांव भ्रश्ट करीन. देवाचें उतर हें. श्लोक. तुजे उतार म्हज्या मेटांक एक दिवो. तुझे उतर म्हज्या मेटाक एक दिवो. फोटकिरे वाटे वयलो म्हाका पयस कर. तुज्या धर्मशास्त्राची समजणी उपकार कर म्हाका दी. तुज्या तोंडांत तावन येतात ती नियमां म्हाका रुपया आनी भांगारा प्रास चड मोला दी. श्लोक. तुझे उतर म्हज्या मेटाक एक दिवो. तुजे उतार सोम्या ससनाक बाळटा. सर्गार तें सदांच थीर. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर सर कोट्यो वाटो हांवें सांडल्यात. श्लोक. तुझे उतर म्हज्या मेटाक एक दिवो. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जणवय मेळ्ळ्या. देखून फोटकिरे सालिसो म्हाका कांटाळो दिसता.
कपाटपण हांव पयस करता म्हळ्यार हांव संतपता पूण तुज्या धर्माच्या मोगार पडलां. श्लोक. तुझें उतर म्हज्या मेठाक एक दिवो. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे रास लागी पावला, पातकीची निंबदला आणि बरी कोबार सत्माना. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्थ. महिमा तुका सुम्या. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां. एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शिस म्हणून सोमेसां कळीत जातले. देवाचें उतर ये. वाकळी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मागण्या मारिफात मोग करची मनशां जावंक आयची सुवार्थ आमकां आपण दिता. गोश्टीन म्हणटा सगळे आमचे मागणे जावन आसा मोग. बाबा फ्रांसीस म्हणटा जर तुजें मागणें तुज्या भावाक वा भयणीक कुमो करून सकना तर तें मागणें व्यर्थ. अमेरिकाच्या गांवांत डेझर्टांत 2 सुकणीं आसात खंय. एक वल्चर आनी एक हमिंग बर्ड. वल्चराची संवय आमकां कळीत आसा. वल्चर सुकण्याक खंयसर कुसाळें आसा, खंयसर मनजात वा कितें मरण पडलां तें घाण पडलेलें वचून खाता. हमिंग बर्डाची संवय कितें पाचवें आसा, कितें जिवें आसा, कितें सोबीत आसा तें वचून खावचें. ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी 2 तरां जियेता खंय. थोडीं मनशां वल्चरां बरीं, थोडीं मनशां हमिंग बर्डां बरीं. वल्चरां बरीं म्हळ्यार राग, मोसोर, द्वेश, हांकार असल्या संगतीन जिवोवचें. हमिंग बर्ड म्हळ्यार मोग, मायपास, सोंसणीकाय, सत, नीत, मोगान जिवोवचें. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांव आनी तुमी कशें जियेता? हमिंग बर्डां बरीं गे वा वल्चरां बरीं? आयची वाचपां आमकां हमिंग बर्डां बरीं मोगान, सोंसणीकायेन, दयाळायन जिवंक आपण दितात. मातेवचो वंजेल अध्याय 5:16 म्हणटा तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं, ते तुमचे बरें करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. सांत पावलू एफेसकारांक बरोवन म्हणटा अध्याय 4:30-1 दुस्मानकाय, राग, क्रोध तुमी सांडा. अहंकारी, उलोवणें, निश्टुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें तुमी पयस करा. एकामेकांतय दयाळायन आनी कानवालायन चला. अशें पवित्र पुस्तकच आमकां मोगान, दयाळायन चलोवंक आपण दिता. 3 संगती तुमच्या मुखार दवरता पवित्र पुस्तकांत. पयलें देव मोगाचें भंडार. जुआंवचें पयलें पत्र अध्याय 4:8 म्हणटा पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखूच ना, कित्याक देव जावन आसा मोग. किर्तनकार म्हणटा देवाकर गांदिया, कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. अशें पोरण्या सोल्ल्यांत
देव मोगाचे मंडार म्हणून आमकां रुजवा जाता. कित्याक आदाव पातकाक पडल्या वेळार आदाव देवाक सोदून वचोंक ना, देव आदावक सोदून गेलो आनी विचारलें. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? देव ताका मोगान सोदून वेता. कायनान आपल्या भावाक आबेलाक जिवेश मारल्या वेळार देव आबेलाक सोदून गेलो आनी कायना लागीं विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नेना, हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें. पूण देव आबेलाक सोदून वेता. इस्रायल प्रजा देवाच्या सल्ल्याक सरी जावची येनाशें देवा विरोध वचून पाताक आदारलेले वेळी देव तांकां सोदून वेता. देव तांकां नाश करिना, बगार मोगान आपली मोगाची काकूळट दाखयता. दावीद राय पातकाक पडलेल्या वेळार ताची सूख वळखून पाटी आयलेल्या वेळार देव ताका बक्षिता. निनिवेच्या लोकांक देव बोक्सांनी दिता, मोग दाखयता. अशें पोरणे सल्ल्याक आमी नदर केली तर देवाची काकूळट देव काकूळटीचे भंडार म्हणून आमकां दिसून येता. दुसऱ्यान जेजू मोगाचे रास प्रगट करता. जोन सुवांजेल आदे 15 वोळ 12 वो म्हजो उपादेस हांवें तुमचो मोग केलो, तशें एकामेकाचो मोग करीत जाय. जेजून मोगाचे रास प्रगट केलें. पातक्यांक बोक्साने दिवच्या मारिफात, माते वता असल्या सुंकाकाराक आपण दिवच्या मारिफात, नेगार केल्ल्याक देवाच्या राजांत अवकाश आसा म्हूण दाखोवन दिवच्या पासत, वेचीक पुताच्या वपारी मारिफात, बऱ्या गवळ्याच्या वपारी मारिफात, सांडून गेलेल्या नाण्याच्या वपारी मारिफात 8 बागी मुखांतर जेजून देवाचे मोगाचे रास प्रगट केलें. तिसऱ्यान सांगचे तर कुरीस मोगाचो संकेत जालो. सा पावलो म्हणटा, जो देवाक कुरीसेक अडकळ हेर जातीच्यांक पिशेपणू, पूण देवान आपयलेल्यांक आमकां देवाची सकत आनी जानवाय म्हणटा. बेनादिक्त 16 म्हणटा, जेजूच्या कुर्सा मरणा वरवीं देवाचो मोग संपूर्ण जालो. लिमाची रोच म्हणटा, कुर्सा शिवाय सर्गांक वचोंक आमकां दुसरी निसन ना. अशें कुरीस आमकां मोगाचो गुर्त जालो. तर मोगाच्या भावन आनी बेनिनो, देवान सुरवेर तावनूच मोगाचे रास प्रगट केला. म्हाका आनी तुमकांय मोगाची मनशां जावंक आपण दिलां. तर 3 मेटां आमी काडया देवाची मोगाची मनशां जावच्या पासत. पयल्यान आमी मनशांचो मोग करया. जायते फावटी आमी माध्यमाचो मोग करता, मन जातीचो मोग करता. आमच्या हातांत आमचे मोबायल थोडो वेळ ना तर आमकां कितेंगी सुकल्या बरें बगता. जर तर आमच्या सदांनीत वापरता आसतना आमचे माध्यमां ना तर आमकां कितेंगी भायर पडले बरें बगता. तर पूण म्हज्याच कुटुंबाचो सांदो म्हजे सांगी नाटलो तर, वा म्हज्या मोगाच्या मनशां ना तर म्हाका तशें बगता गे. एक फावटी एका कुटुंबाक हांवें भेट केली आनी कुटुंबाक भेट केल्ल्या वेळार थंयसर एक ल्हानशें भुरगें आसलें. त्या भुरग्या लागीं हांव उलयलो, भुरगें उलयना. भुरग्या लागीं आसलो, भुरग्याक चॉकलेट दिलें, कितें सकान येना. हांवें विचारलें, कितें जालें भुरग्याक? भुरगें कितें अशें नर्ते दाखयता. ह्या वेळार ताजी आवय बापाय म्हणाली, आमी दोगांय वावुराडी, आमी सकाळीं गेल्यार सांजेर येवचें, सांजेर आयल्या उपरांत घरचें काम करचें. आनी तितलेंच न्हय, हें भुरगें जल्मल्या उपरांत आमकां दोगांकी इंडिविज्युअल रूम आसलें आनी भुरगें थंय हॉलांत आसतलें. आमी कामाक विचारलें, सांजेर येवन पुरो जाला म्हणून आमच्या मोबायलार इल्लो वेळ करसून चाललो, लॅपटॉपार वा इतर माध्यमांनी वेळ करसून चाललो. भुरग्या लागीं आमी उलोवंक वचना, आमच्या कामाचें मात्र त्या भुरग्या लागीं उलयतालें.
ह्या वरवीं तें भुरगें हर एक दीस आमी उलयनासतना रावून हर एक दीस त्या भुरग्याक रडटना आमी मोबायल दिवचें जालें वा कितें खेळची वस्तू दिवची जाली तितलें मात्र आमी करचें जालें. आतां तें भुरगें माध्यम यूज करना ताजें उलोवचें सकत ताणें वगडोवन घेतल्या. आमी जायते वकात केलें, जायते दाक्तरा लागीं गेल्या, जायत्या लागीं गेल्या, पूण तें भुरगें उलोवंक शकना म्हणली. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ही एक गडीत हांवें तुमकां सांगलें. जायती गडीत आसात. थोड्याच दिसा आदीं युवाजनाचो एक युवा मिलन जालें. ह्या वेळार युवाजनांनी धाकटें एक स्किट प्रदर्शन केलें. थंयसर अशें दाखयलें. त्या स्किटांत तांणी म्हळें, आवय बापाय मोगान आसलीं, मागण्यांत बऱ्यान आसलीं, पूण व्हड जाता आसतना भुरग्यांक माध्यमां मेळ्ळीं. भुरग्यांक आवय बापाय लागीं उलोवंकूच नाका जालें. भुरग्यांक आवय बापायक आश्रमाक घालीं. भुरगीं परगांवांक गेलीं आनी तांच्याच माध्यमांनी, तांच्याच संवसारांत, तांच्याच राटावाडीन बुरलीं. पूण सगळें नाश जाल्या उपरांत तांकां उडास आयलो. आपल्या आवय बापायचो पाटी आयली, सूख मागूंक लागलें. जायते फावटी म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. माध्यमाक आमी मस्त वेळ दिता, कुटुंबाक, मोगाच्या व्यक्तींक आमी वेळ दिवना. तर एक आमी मेट काडया, आमच्या मोगाच्या व्यक्तींक वेळ दिवंक. दुसऱ्यान आधुनीक संवसारांत आमी 2G तावन 5G गेल्या. इंटरनेट वर्ल्ड व्हडलो जाला आनी जायते सवलती आयल्यात, जायते कामां वेगवेगळीं जातात. पूण आमच्या चिंतपांती आमी 2G तावन 5G गेल्या. आमी 2Gंत एक व्हिडिओ थोड्या दिसा आदीं पाशार जातलो. 5G म्हळ्यार फास्ट, 2G म्हळ्यार स्लो. 5Gन केल्लें काम 2G 1-2 घंट्या उपरांत करता आनी स्लो. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी तशेंच जाल्या. आमी लढाई करूंक, राग करूंक, मोसर करूंक आमी 5Gंत आसा, पूण भोगसूंक, मोग करूंक, एकामेकाक समाधानान जियोंक आमी 2Gंत आसा. आमी खंयसर आसा, आमकां सवाल विचारया. तिसऱ्यान आमी स्मार्ट जाय. हांव शिकता आसतना म्हाका जायते फावटी टिचरांनी सांगचें आसलें, आमचे गोल, आमचें खंयचेंय काम करता आसतना स्मार्ट आसूंक जाय. स्मार्ट म्हळ्यार स्पेसिफीक, मेजरेबल, एचिवेबल, रेलवेंट आनी टायम बाउंड असले स्मार्ट गोल आसूंक जाय. आमी आधुनीक संवसारांत पळयता पुरा स्मार्ट. आमचीं भुरगीं स्मार्ट, 100 100 मार्क्स काडटात. आमची वॉचां स्मार्ट, आमची TV स्मार्ट, आमचे सेक्युरिटी स्मार्ट, आमची सकडी आमी जायते संगती स्मार्ट जावंक आशा येता. पूण आमी जायत्या संगतींत स्मार्ट जायनासतना जावंक आशा येता. पूण आमी स्मार्ट जावया. येस म्हळ्यार आमी सोंसणिकायेची मनशां जावया. एम म्हळ्यार आमी मोगाची मनशां जावया. ए म्हळ्यार आदर्श व्यक्ती जावया. आर म्हळ्यार आमी राग करचें उणें करया. टी म्हळ्यार आमी तितून बरी जिणी जिवंक मेटा काडया. अशें मोगाळ भाव भयणीनो, आयची वाचपां आमकां मोगाची व्यक्ती जावंक आशेता आपोवणें दिता आसतना आमी मनशांचो मोग करया. मन जातीचो न्ही, माध्यमाचो न्ही. दुसऱ्यान आमी भोगसूंक 5G जावया वा मोगान जिवंक 5G जावया. आमी स्मार्ट मनशां जावया, एकामेका मोगान जिवन अशें बरी जिणी जिवंक सोम्या लागीं आदारांनी करपा मागया. सौम्या जीवन मुझे जीवाका दिले तुवे ओपन दिता सर्वस मोचे या उड्या वयना सवे सौम्या काळीज मोचे कळते मोळे ते तुक कांतकाचे सारखे तुझे मोगान तुझ्या तुते म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतो असलें सावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वीस पोर मानून घेव.
देव आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या एकल्याच पुताच्या वयसू भक्तीन उडास काढून आम्ही तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आम्ही सुखमास असलें बलिदान सदां जावन निर्मी म्हूण नम्रतेन मागता. आमच्या सम्या जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. आमचे काळजा उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आणि सचनाच्या देवा, सर काणे सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवे आम्ही तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. हांव कारमरी एक नामान करतना एका तोडान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजे किर्ते परगडता. आपल्या ओंकारपणाची बडबे सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताचे ते आवय जाले आणि ससने प्रकाशने संसारा फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमे. ताजे उद्देशीन देवदूतांनी सर्गेन सगलो दळबान तुजी तोर महिमा वाकणतान. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dălbaranțo सर्वेस्पोर tu, sârganii somsa părla tucea, măimama, os sărgi tu cace, सर्वेस्पोराची नावी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर्मां मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताचे कोडू आनी रगत आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसंगपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपले सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कोडू तुमचे पासो समर्पूंचे. तेच परिच्या पाणतच ताणें काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याक सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी एकलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्याणी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. बावरताचो गोड परगटूया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनः जीवनपण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही ओत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता.
आनी वची भितर उंडो आनी सोडूनचे काल सुख समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता अंजुची कुडन रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यान बापा पिटर पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जिवनपणाचो बरोस दोन मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस सांग तुजे परजळी ते मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव मोरये देवाच्या माये सांगती बागेवन जुजे दिसो पती बागेवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesu orvein, tias Jesu sangata, tias Jesu tai, povitratmecha yekponan, सर्पोद वेधार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका, ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेण म्हणोया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समखायो तुझे कुशी सरकार सता तुझे संवसारांत साव आमचो दिसपडतो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या दक्षिता तशें आमची नुपात खां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां आनिफार. सर्वेस परासर वायटांतलीं आमकां आनिफार. दयाकृण्याचें वेतान सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान अत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. सम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशा प्रमाण शांती दी आनी कुडान सांबाळ. तुजी येताय आनी रसभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती तांकां तुमचे सभा आसूं तुमच्या सवय आसूं माया मुगत सगूर जावन एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही ती देवाची शैली संसाराचे पाप करता ती. ह्या शैलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. म्हाका भाव पवना पूण ज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. ओजा कळसाधारा भितर आशेता मोगान तुझ्या म्हणजे काळीज बोरू सोम्या तू लेता. ये जेसू मोजे दये शांती तुझी हाडून ये जेसू मोजे ताई कृपा तेरी घेऊन ये जेसू मोजे ताई शांती तुझी हाडून Jesus.
मोचे दये कृपा देणगी घेऊन ये. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयस उडास करून या पवी जेवणात आम्ही वांटो घेतला. अंदाजे वरवीं आमच्या चढून जेजूच्या जिवान आमकां तूं राख भरल्याय. अवकार मायेची देख घेवन तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरून आमचे जिवेत तुवें सोडलेले भुरग्यांचे मोगाचे जिवे जावं या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे असो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र तुमच्यावर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडका. ये मोरी पंपैरो सारी माये तुझी मसत मागतेल्या तुझी मसत मागतेल्या तुझी मसत मागतेल्या आमापासून विनंती कर. उपकार मागची मागणी पातकच्या कतविणे सलमाल्ले अंकवारी आणि पवित्र सारचे राणये बाबर तस्कस जावन कोटेपण सैतेवो जावच्या ह्या दिसांनी आदी मगान बावर्ती आसल्या पंपेच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय सावन तुजो पाट बांदूंक तुवें कुशी वेलाय. बॉम्ब्यांक आनी देवसरांक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्या तावन तूं आज देवकृपेचे आवय परी सर्गीची काकुळतीची भंडारा संवसारार चराय कुशीनी उदार मनान वांडटाय. तुवें येदे व्हडे काकुळतीन रासवड चलोवच्या त्या पाटा तावन मुशेरी हे अंकवारी मुरये तुजे काकुळतीचे दोळे परते आनी तुज्या आदाराचे येदे व्हडे गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळती कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयल्ले परी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळसान तुका म्हजी सायबीन आनी पवित्र सराची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नामान राणये काकुळतीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवेशी बाळका ह्या दुखाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कार सण आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदें फळ जेजू आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी अंकवार मोरये भगवंती देवाचे माये आमा पसत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो पासण्यो आमकां फावो कर. पंपे मोरये मरिफात देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारांक काळसांतून आमी अर्गां दिवया. दोगां जाणां मेळिल्ल्या सर उपकाराक अर्गां दितात. देवान आमचेर सबार आशिर्वादां पंपे माये मरिफात ओतुल्लीं आसात. उडास खडया आनी देवाक अर्गां दिवया. अर्गां दिवचे मागणे पंपेच्या फलक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूचे पाप कतनातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोव चड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वंतीने हांव तुजे थंय परत्यान पाटी येता. म्हजो वर्तो मोग करची करी हांव वयतून म्हाका दाखयल्ले तुजे थंय हांव येता. म्हजे कंतेन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बसयलां. म्हज्या आकंतान तुवें म्हाका समाधान मेळाशें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवोड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पंपेच्या तुज्या सिंहासनांत काकुळतीचे एक दिश्टेन म्हाका संतोश बरयत केलां.
बावर्तान तुजे लागीं मागल्ल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्टतल्यांची तूं कितली बिरमोद पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक तुवें कळीत जाल्लें जाल्यार सर रचना तुजे सरशीं धांवून येती. हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सरकारासांत आशिर्वाद दिले. पंपे माये तुका अर्गां जावं. आमेन. पंपे मोरये मारिफात सर आमची मागणी आनी ते सवां देवा मुखार आमी दवरया. देखून आमी बसया. 8 जाणां पिडा गूण जावं दीत म्हणून मागतात. 6 जाणां बरी भलायकी फावो जावं दीत म्हूण. 13 जाणां बरें काम फावो जावं दी म्हूण. 1 व्यक्ती बरी सैरीक फावो जावं दी म्हूण. 2 जाणां भुरग्यांचें देणें फावो जावं दी म्हूण. 4 जाणां कुटुंबांत समाधान फावो जावं दी म्हूण. 2 जाणां जागो बऱ्या मोलाक विकोन वचून दी म्हूण. 2 जाणां परगांवांत बऱ्या कामाची विजा मेळोवन दी म्हूण. 1 व्यक्ती बाणतेर बऱ्या तरान जावं दी म्हूण. 1 व्यक्ती व्यापार वृद्धी जावं दी म्हूण. 1 व्यक्ती धरिल्लें काम मुंदरून व्हरूंक कुरपां मेळोवन दी म्हूण. 2 जाणां चिंतिल्लीं कामां जावं दीत म्हूण. 2 जाणां काजारी चोड्यां मदें बरो संबंद रास जावं दीत म्हूण. 3 जाणां कोर्टीच्या केसींची चीक मेळोवन दी म्हूण. 1 व्यक्ती वायटा विघ्नान वरांतलें राखोन दी म्हूण मागतात. तशेंच हो बुधवार प्रत्येक जावन सर प्रायंता खातीर मागसो जावन आसा. आमच्या फिरगचींत घरांत कुटुंबांत वाड्यांत आनी शेत समाराच्या सर प्रायंतांक मोरये मायेच्या ससायेन देवा मुखार आमी दवरया. देव तांकां हर एकल्यांक राखून व्हरून दी. तांकां बरी भलायकी फावो करून दी. पिडेंत आसच्या हर एकले प्रायंतांक कश्टांच्या सर प्रायंतांक कश्ट सोसून व्हरूंक पिडा सोसून व्हरूंक कृपा दिवं दी म्हूण आमी मागया. उगडास कर ए बोवळ दयाळे आंवकार मोरये. तुज्या आश्रयाक धांवुल्लो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदलोलो कोणूच तुजी कोमोवक मेळनासतना फाटीं गेलो म्हूण केदेंच कोणेंय आयकोंक ना. हे पातयेने धैर्य घेवन तुजे सरशीं धांवून येता. हे आंवकवारीचे आंवकवारी मुशे माये तुजे सरशीं येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे आनी मुजेय माये म्हजे मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मोरये तुजे लागीं पातयेन मागल्ले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हणलें आयकतना तुजो आदार सोदूंक नवें धैर्य मेळटा. कसलीय कृपा सोडूंक कुशी उरतल्यांनी तुज्या कोंता मारिफा सोडयेत म्हूण तुवें सांत दुमकाक बसयलाय. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परता. पंपे गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासत तुवें जायतीं आजापां चलयल्यान तर तूं आमचीं दुकां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक कुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या बावरतान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी कुमोग मागतां. भोव पवित्र रुसाराचे माये गळाई करिनाका. बगार तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भगवंती आंवकवारी हांवें तुका वर्णिशें कर. म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दी. भोव पवित्र रुसाराचे राणये आमा पासत विनाती कर. आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया. ए देवा तुज्या एकल्या स्पुतान आपले चिनये मोरणान जिवंतपणा वरवीं ससनाच्या बाच्या विचिनाम आमकां सण दवरला. बगेद आंवकवार मोरयेचे भोव पवित्र रुसाराचे मिस्तर आमी नियाळतना तांदूळ आटा पिल्ल्यास आमी पाटलाव करिसो आनंद बसायल्ले आमी जोडेशें कर म्हूण आमी तुज्या लागीं परतांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात. आमेन. सौम्याच्या नाव्याम स्वादान ताणें रचला सर्गांनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सौम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडे सांग भलायकी दिवच्याक आमचे बरे तूं मनीस जालोय. भावार्थान तुजे चर्चे आयलेले समेस पेडेसाचेर तुजे हात धरून तांची पिडा गूण केली
आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली विविध तरांच्या पिढ्यांनी कश्टोवच्या आनी तुज्या आवयची पोंपय रुसारमायेची माजत मागोवंक हांगासर आयलेल्या समेस पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुजो दैवीक हात तांचेर दवर ते सुमारीफात खूण करचे सकत तांचेर दयवंद दी आनी सर पिडेशिऱ्यांतले आनी वायटांतले निवारण कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवंक दी अशें तुजें तें गूण बाबार्थान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता जो जियेतायन रास करताय ससनाच्या ससना आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे आसूं तुमकां राखूं तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वार दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमचें जतन करूं तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक आनी सर पदवीदार देव आसूं बापा आसूं आनी पुता आसूं आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां रावो. मोगशनो आयच्या दिसा मेसाचें बलिदान बोपूत सक्रामेंताचें आराधन तशेंच आमकां बरो नियाळ दिल्ल्या जावन आसात. मानादीक बाप लॉरेन्स कुटिना बेंदूर फिरगोजेंत सहाय्यक विकार जावन आपले मिसां वावर करनासात तांकां आमच्या हर एकल्याच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या मिसां खातीर आमी मागता देव बरें करूंक फादर. तशेंच हे भक्ती कार्य प्रसार करूंक आदार दिल्ल्या जावन आसात डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचे मालक स्टीवन मेंडीस आनी सर सिब्बंदी वर्गांचो तशेंच कॉयर आमकां वदकसून दिल्ले जॉन मास्टर आनी सर कॉयर्सांचो तशेंच हांगासर आयिल्ल्या तुमच्या हर एकल्यांचो आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर मागता. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका होगलाप तुका हरसून गायता तुका माय तू आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आय तू माती आमची दिश्ट घालता कुर्तीची नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका होगलाप तुका हसून गायता तुका नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका होगलाप तुका हसून गायता तुका पोंपय रुसार माये मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दी आमकां. भगवान कुसचे कृपे द्वारा आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.